11:50 वाजता कॉल येयलें कितें टू शॉप फॉर फायर पणजी फायर कंट्रोल रावली म्हणजे इन्फॉर्मरान कॉल केलें इमिडिएटली आमची गाडी टर्न आउट केली आनी स्पॉटार पावले आमचे पयलीं बूश फायर आशिल्लो इमिडिएटली फायर फायटिंग ऑपरेशन चालू केलें आनी आतां फायर कंट्रोलाक जाता 5 रेडेंडर आयिल्ल्यो एक मुंबयच्यान एक फोंडा एक कुडचरे 2 मडगांव आसा सो आतां फायर कंट्रोलाक कोणाक कितें कळ्ळां ना इंजिनियरींग फायर रोखडोच हे तर सपोज तुजो तर फाटल्यान गेल्लो न्ही जाल्यार आयज आमकां मार्केट म्हणटा उरपा नाशिल्लें आयज दाम बाबाच्या कृपेन कितले फावटी उलोवंक लागला पूण दाम बाबा कृपेन सदीत आमकां दाम बाबान आमकां हे सदीत इतले वर्सां सांबाळ्ळा हे रातचो जाल्ले न्ही कितें आमचे कडेन कांयच मेळपा नाशिल्लें पूण त्या सायडच्यान वचूंक लागलेलो टोटल मार्केट वयता आशिल्लें हांव पयलीं एप्रिशिएट करता आमगेले हांवें पयलीं पियाक एक फोन मारलो तुळशीदासाक पियाक फोन मारून सांगलें पळय म्हागेलो तो फायर ब्रिगेड सारको लागना तूं जाता बेगीन फायर ब्रिगेड फोन मार तुळशीदासान रोखडो पियाक एका फायर ब्रिगेड फोन मारून तेणें अरेंजमेंट केलो तुळशी हेणें आमगे दिगंबर कामतीन आमदारानूय तेणें हें केलें आनी फायर ब्रिगेड ती रोखड्या रोखडी येयली आनी तेंच्यांनी इतलें फास्ट काम बरें केलें लोक तांकां कितें कितें सांगपा लागले हें कर तें कर पूण तेंचें काम तांकां खबर आहा खंयच्यान कितें करपाचें तें लोक तांकां हें कर तें कर पयलीं सांगता पूण तेंच्यांनी इतलें फास्ट इतलें बरें काम केलें हांव तांकां खरें काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता तेणें आमगेलें कितलें तरी कोट्याचें सगळें सामान साल्वार केलें तेंच्यांनी हे इतलें हे बाजारकाराचे वतीन हांव तांकां सद्या पुलिसेक फायर ब्रिगेडीक आमगेल्या आमदाराक दिगंबर कामतीक जे कोण कावन्सिलर आमचे कडेन आयिल्ले आनी जे आमचे बाजारकार हे सगळे एकठांय जावन कांय आपूण जायना आसतना भायले जितले पळय लोक आसा त्या लोकांनी आमकां इतलो सपोर्ट करून हांगा इतलें हेल्प केलें इवन ती तेंच्यांनी बाबा आदले चालू आसता थोडी वखदां आसा तितूंतल्यान तो धुंवर भायर सरता काम करता एक ते पुलीस सुद्दां आपलो एक एसआय सुद्दां आपूण वयर सोडून सुद्दां ताणें इतलें काम केलां आमी सगळ्याचे ऋणी आसा म्हणटा तांकां आमी केन्नाच विसरपाक शकना कोणूय म्हणटा फायर ब्रिगेड इतलो टायम जाता पूण हांव आयज खरेंच दाम बाबाच्यान आमी सांगता कित्याक आमकां दाम बाबान साल्वार करून हेंकां आमी फुड्यान नाजाल्यार हें मार्केट आमचें सगळें काबार जाता आशिल्लें देव मार्केट एसोसिएशन तर्फे हांव तुमकांय सद्या प्रेसाकूय सद्या सगळ्या देव बरें करूं म्हणटा बरें एक आतां हेजेर तीन एसी बीन येयल्ली आतां पळय ते आतां ऑलरेडी आमगेल्या आमदारान सांगलां तूं कितें आसा तें हें कर तांकां फायंड आवट कर तेणें फाल्यां कितें मिटींग दवरल्या कलेक्टराक DYSP कडेन हें करून फाल्यां मिटींग इन्स्पेक्शन कर हें कर फाल्यां मिटींग दवरल्या कितें आसा तें त्या ठरयता तेजेर हांव कांय उलोवपाक शकना ते दोनाचे 2 केल्या दोनाचे 3 केल्या म्हणटा पळय आतां तेणें तेंच सांगलें हें कितें आसा पळय लिगल इलिगल कितें पळय तें तेणें आतां तुका आमदारान सांगलां की तें ट्रिब्युनलान आसा तें कोर्टान आसा ते म्हणजे तेजेर हांव कांय उलोवपाक शकना तें तुका कोर्ट मॅटराचेर हांव उलोवपाक तें कितें आसा तें फाल्यां डिसिजन तें घेतलें कलेक्टराची हितून तेंगेली मिटींग आसा पूण आमकां हेंच्यांनी सगळ्यांनी साल्वार केलें आनी ते तुमच्या लोकांनी साल्वार केलें आमकां मिडियांनी खूब हेल्प केलो कित्याक मिडियांनी हेंकां तेंकां सांगून सगळ्यांक आपूण हें केलें आनी हांव सगळें मार्केटाक वतीन सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रेजिडेंटाचे मेन म्हणल्यार आभार प्रेजिडेंटान आमकां सगळ्यांक एक आमचें कम्युनिकेशन इतलें बरें जाता की एक फोन मारल्यार फटाफट फोन मारता एकमेकाक आनी हें हांव चड कम्युनिकेशन इतलें बरें आसा की हांव सांगपाक शकता की आमचो प्रेजिडेंट आसा न्ही तेचे पयलीं न्यू मार्केटाचो आभार मानपाचें तशेंच हे फायर ब्रिगेड पोलीस आनी बाकीचे आमगेले सोशल वर्कर म्हणल्यार आतां आमी एक फॅमिली भशेन हे मार्केटान आमी वावरतात सगळे जे आमी समज कितें जालें जाल्यार आमी पयलीं वचोन थंय आदार दितात हे सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें हें आमचें एक घट्ट हें आसा ग्रूप उजो लागलो तें कारण हें शॉर्ट सर्कीट आसतलें तें आमी फायंड आवट करपाक शकना तें सगळें हें आसा कोण आसा इलेक्ट्रिसिटी आसा मागीर फायर डिपार्टमेंट तें सगळें इन्वेस्टिगेशन करतले तेजे बद्दल आमी कांय सांगपाक शकना कित्याक तें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी तें हें करतले रिपोर्ट करतले आनी तुमकां सगळ्यांक हे सगळें आमकां आदार केलो हे फायर ब्रिगेडांनी हेणी आदार केलो तुमकां पालोवपाक एक देव बरें करूं तूं पळयतात GNH